आयज राती म्हाका तुमचे लागीं आज्ञा पालन आनी स्वताचे ताब दवरप हाचे वयर उलोवंक जाय. पोलेकोन उमेदीन बोल्ल्यान ती हांवें तांकां आव्हान दिलां हे सुमारान शिस्त आनी स्वताचे ताब दवरप ही म्हजी शिकोवन उमेदीन घेवन कित्याक सोत म्हटल्यार म्हाका आज्ञा पाळटात ती मनशां आवडटा. तुम्ही जाणत शिस्त आनी स्वताचे ताबो दवरप नासतना तुका केदींच मेळचें ना जे काय वा तुका भक्ती जावंक जाय तो. आमकां शिस्त आनी स्वता आसा कित्याक ती फॉला उरची. ती आमचे भितर एक बी कशी आसात आनी जितली ओदीक आमी ती उजार कोत्तात तितली आनीकूय आमी तांची उदरगत कोत्तात तितलीच ती वाडटात. तूं जाणय तुमकां सगळ्यांक कुडीची बॉल आसा पूण तें तुमकां दिसना कित्याक आजुनूय ते ल्हान बी आसात. खरोच तुवें ताचो उपयोग करूंक कवच तुवें उजार करूंक. जेन्ना पयलें हांवें व्यायाम केलो 4 वर्सां आदीं हांवें वेट्स घेवन केदींच व्यायाम करूंक नासलो. म्हजें मसन सुमारचें आसलें हांगा वयर काम करी देखून पूण तातूंत कांय व्हडलेंशें नासलें आनी सुमार 4 म्हयने हांवें व्यायाम केल्या उपरांत हांव एक दीस बसून म्हजो पांय पाटल्यान घासताली तेन्ना एक गुलो कसो म्हाका लागलो आनी अकस्मात हांवें चिंतलें एक मसल म्हज्यान हात लाव येता तेन्ना मसल आसा म्हाका. बरें पळय तुका स्वताचे ताबो दवरपाचें फळ मेळलें पूण घडयेक ताचो उपयोग करूंक तुका संदी मेळोंक ना. घडयेक तुका दिसता ते परी तूं वागताय. हांगा कोण पूण आसा जाका तालनी येता आपल्याक दिसता पळय तें वागूंक. वो घडयेक तूं चिंताय तशें तूं कोत्ताय वो तुका जाय तें. आमकां जें कितें जाय चिंतात दिसता तो आमचो आत्मो. जेन्ना बायबल कुडी बद्दल उलयता तेन्ना तुज्या आत्म्याच्या एकवटा बद्दल उलयता. तुका कितें जाय चिंतानी दिसता आनी फकत तुजी कूड. पूण आमकां आमचें उर्बेन मुखार व्हरोंक जाय आनी न्हय आमच्या स्वताच्या चिंतनांनी आमचे खूद खोशेन आमच्या भावनांनी पूण आमचे उर्बेन. आतां आयज रात्री हांवें तुका विचारलें तुमी कितले जाणां दिसता की देवाची आज्ञा पाळूंक एकदमूच म्हत्वाचें म्हूण तुमी कितलीं जाणां वय म्हणपाची वय. पूण तूं जाणत हें करूंक स्वताचेर ताबो आसूंक जाय. कित्याक जितलें तूं देवाक कोर म्हूण सांगता तें आमच्यान अशें म्हणून येता वय वाव वय हांव रावतलीं तें म्हाका करूंक सांगतलें म्हूण. पूण केन्ना तुका जाय कितें खरेंच 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 वायट करूंक आनी तें तूं करूंक सगळोच तयारीन आसा आनी मागीर तूं देवा कडच्यान खरेंच आयकतलें तो कितें कायम कोर म्हूण सांगता तें ना. ताका स्वताचेर ताबो दवरूंक गरज त्याच वेळार बंद करूंक आनी तुज्या कुडीची ल्हान कशी करूंक. पूण मुखार वच आनी देवाची आज्ञा पाळ. तूं जाणय तुजे कुडीक जाय तें तूं दिन आयज तर ताका लुस्कोन जाता ती इमटी जाता ताका आपणाचे चुचुरे दिसता केन्नाय खरेंच ती रागार जावन उचांबोल खोशी जाता आनी हांवें शिकोंक जाय की हातून कांय व्हड वेगळासर ना म्हूण. जी वस्त आमच्या जिवितांत चड म्हत्वाची ती आमी शिकोंक जाय देवाची पूर्णतायेन आज्ञा पाळूंक. आनी म्हाका धीर घावन म्हणून की कांय प्रश्न ह्या बिल्डिंगान आसलेल्या मनशाक आसात ते सगळ्यांकूच न्हय. हांव कोणाक लागा बोटां दाखयना आनी हांव जाणो कांय जाणां इतली बोरी की आमी चिंतूंक जायना तुमी कितली बोरी ती. म्हाका खात्री आसा आयज राती तूं हांगा वयर येवन बरेपणाचेर तुमच्यान शिकोव येता म्हूण. पूण थंय भायर कांय जाणां आसात जांकां गरज आयकोंक आमी म्हणूंक आनी घडयेक थोडी भोव टीव्हीचेर पळयतात. तुमचे मोडे कांय जाणां आसात जांचे प्रश्न फकत आज्ञा पाळपाचेर आतापलेले आसात. तूं बरे भाशेन जाणो कांय वस्तू जे तूं करूंक फावना त्यो आनी तुमी करतात रावतात निमित्तां दिवन आनी हे देंवचाराक दार उक्तें कोत्ता. बरे भयणी हांव देंवचाराक नाकारता आनी ताणें पाल करूंक जाय जेकब 4:7. पूण तूं जाणो हें खरेपरी ग्रांद म्हणना तूं वर्देंच म्हणटा. खरेपरी थंय म्हटला स्वताक देवाचें स्वाधीन कर देंवचाराक नाकारणी दी आनी तो पवतलो. आमच्यान आज्ञा मोडूंक जायना आनी उपरांत देंवचाराक आमकां त्रास दितस
तोच वीत कोर ताका नाकारूंक हांवें ते तोच वीत केले हांवें नाकारलो तो सारकोच धोको सोर म्हजे लागीं एक बरो मान उरोंक नासलो हांव 1970 वर्सां हातून हाजीर जाली जेन्ना सगळ्या कॅम्प जमाती आसल्यो आनी आत्मीक झुजा वर जिन्सावार सेमिनार आनी मागण्याची झुजा मागण्याची वरवीं वोट विरोधी केल्ले कसलो न्हूतकोंक आनी हांव तुका सांगता देंवचाराक बोब मारली पूण गरज आसली हांवें आज्ञा पालूंक तुमी कितलीं जाणां पळयलां की जेजूक देंवचारा बद्दल चड त्रास नासलो ताणे बोबो आनी उवेली मारूंक ना तो भितर सरलो देंवचारान म्हणलें हो 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 कित्याक तो सगळ्यो आज्ञा पालतालो तो देवाच्या मुखार हाजीर आसलो तो मोगान चलतालो तो शांतीन रावतालो आमी शिकोंक जाय देवाची आज्ञा पूर्णतायेन पालूंक म्हाका एक नवो प्रश्न घालूंक जाय तुजे लागीं आजुनूय कितल्यो वस्तू आसात ज्यो देवान तुका दिवन काड म्हटल्यात आतां तुका तें मातशें आयकलें हें म्हाका आवडटा कित्याक तूं जाणा तें कितें तूं सांपडलें हांव परत म्हणटा कितल्यो वस्तू आजून तुज्या ताब्यांत आसात ज्यो देवान तुका दिवंक तुज्या काळजान घातला तुका घोडी एक 5 वर्सां जालीं ती वस्त तुवें वापरूंकूच ना आनी तुवें आयकलां कोणें म्हटलें तांकां जाय म्हूण आनी तुवें पूर्णतायेन देवाची आज्ञा पाळचे बदलेक तुवें चिंतलें बरें केन्नाय पूण म्हाका ताची गरज पडटली तर ती खंय पूण तुवें धुल्ल्यान पडलेली आसा तो एक भाग जुंय आमी पूर्णतायेन आज्ञा पालूंक शिकोंक गरज दिवच्याक जें कितें देव आमकां दी म्हणटा आनी हांव तुमकां एक काणी सांगता जी तुका आदार दितली हाचे विशीं पोलें हांव सत मानता जें कितें आमच्या लागीं आसा जावन तें दुडू वा वस्तू सो ताची देवाची नेमूंक ना जाल्यार आमकां ताचो आशिर्वाद मेळचो ना म्हणटोच एक पावटी देवान तुका सांगतोस आनी जेन्ना हांव तुका सांगता म्हणटा हांव म्हणना तुका आयवाज आयकतलो म्हणटरें हांव अशेंच तुज्या काळजान जाणो चलत आमी क्रिस्तांव देवाचो मोग आमचे सवे आसा म्हणजे समाजीक बुद्धी तुका सांगता सो तुजे लागीं 4 कोट आसात आनी कोणाक थंडी लागला गरज तुवें तांतले कांय कोट तुज्या आलमात्री भायर काडून ताका दिवंक हे चिंतूक तुका एक व्हड जिनेस जावची गरज ना आनी आमचो भावार्थ आनी आमच्या आज्ञा पालपाची पद्दत देव एक तरेन परिक्षा घेता ती आमकां सांगोंक आमकां आवडीच्यो वस्तू आसात त्यो दिवंक आनी आमचे घोट बांदन आसलेल्या वस्तू सोरशिल्ले आमी पयस जावंक गरज आमच्या हातांनी आमी वस्तू दिली दवरूंक जाय आनी सजमूंक जाय आनी म्हणूंक जाय देवाचे कारबारी न्हय धोनी आनी वस्तूचे अधिकारी बरें तुमच्या ताल्यो मारूं येता कित्याक ते निबेल सत जे सगळे देव तुका दिवन काड म्हणटा पूण पोरणे पिड्यार जाले आनी तुका उपयोग ना अशें न्हय केन्नाय तुका आवडटा तीच वस्त दी म्हणटा आनी गोडेक ती वस्त तुका कोण बरो लागोना ताका दी म्हणटलो आवच आव म्हजे माय दी म्हणटा तें चड बरें आसा पूण म्हाका बरो लागोना ताका दिवंक सगळे जे देव आमकां कोर म्हणटा ते शेकी आमच्या बऱ्याकूच पावतलें आमच्या बऱ्याक सर तूं सजमोंक ना आनी आयज राती कितेंय तरी घेवंक आसतले गेल्यार म्हाका जाय तुवें ही देणगी व्हरोंक तर एक वस्त जे देवान आपल्या उतरान तुका कोर म्हटला ते ताच्या पवित्र आत्म्याची हुकूम जावन आसा जावं ते लोगो उतर एक बरयलेलें उतर बायबलींतलें वो एक रेमा उतर वो एक उतर तुका नीट पवित्र आत्म्याच्या तोंडांतलें येता तें फकत तुज्या बऱ्याक आनी तुज्या फायद्याक ते घडयेक सोंपें न्हय ते घडयेक आरामशी न्हय घडयेक ते तुका करूंक नाका तसलें जायत घडयेक तुका तातूंत मात पूण बुद्धी आसलेली दिसना वो ते सजमना तूं पूण एक पावटी आमकां थावें जातोच की आमी जाणो की देवा कडच्यान म्हूण तेन्ना गरज आमी मुखार सरोन तें करूंक कित्याक तें आमी करिना तर आमी आमकांच फटयतात आतां तूं पळय जायतेच वर्सांक म्हज्या मनांत अशें लागतालें की सुमार भर म्हज्यान म्हाका जाय तें करूं तें मागीर फगत आयतारा दिसी गोडचे वाल्यार पुरो आनी जायतोच लोक अशें चिंता
पूण ती न्ही देवाची येवजण आमच्या जिविताक आमकां निर्मोन आसा. आमचें निर्मोन जावन आसा जेजू क्रिस्ताच्या रुपांत आमी उतरूंक, क्रिस्ता परी जावच्याक सगल्या वाटांनी. बी कशें आमच्या भितर पवित्र आत्म्याचें फळ आसा आनी आमी देवा थंय वावरूंक जाय त्या फळाची उदरगत करूंक. बरें परत पळोवया ती परिस्थिती जी आमी पाटी दवरतात वस्तू ज्यो देव आमकां दी म्हणटा. म्हजे लागीं रायनस्टोन ब्रेसलेट आसली. तूं जाणा रायनस्टोन म्हारग न्हय. आतां म्हाका उगडास लेकून ना हांवें ती खंय घातलेली ती. म्हाका दिसता कोणें पूण म्हाका दिली आनी ती खरेंच नाजूक दिसताली. ताचे वयल्यान रायनस्टोनाचो बांदलेलो ग्रावात आसलो आनी म्हाका तो खरेंच बरो दिसतालो. म्हणटच तो घालूंक म्हाका खूब आवडटालो आनी तो म्हाका चड आवडटालो. तूं जाणा म्हाका ताची चडूच अपुरबाय आसली. खरेंच अपुरबाय. बरें त्या वेळार आमच्या मागण्याच्या पोंडार एक चेडूं गायन गावतालें आनी म्हाका अशें दिसतालें की देवाक जाय आसलें म्हूण ताका दिल्लें. म्हाका तें दिवं नाका आसलें. म्हाका तें दवरूंक जाय आसलें. आनी तें एक बारीकूच चेडूं आसलें आनी म्हणटच हांवें म्हटलें ओ देवा तें ताका फिट जावचें ना. तें ल्हान आसा. ताच्या कांतांतलें सकयल पडटलें. आनी मागीर तें निवीत हांवें उजार केले उपरांत तूं जाणय कित्याक तें म्हाका कॉन्फरन्साक दिश्टी पडटलें म्हणटच त्या कॉन्फरन्साक हें म्हजें मोतीन येतालें. तूं जाणय तर हांव हांगा उबी आसा सगल्यांक सांगून देवाची उतरां पाल दिवंक आनी पोरद्या फाटल्यान देव म्हजें ब्रेसलेट दिवप ह्या विशीं म्हजो फुडो कोत्ता. आनी मागीर हांवें चिंतलें बरें तूं जाणय ताका गुडेक ताचे कातीक भांगार बरें दिसत आनी ती रुपयाची देखून हें म्हाका दिसना ताका बरी सोंपतली म्हूण. कोण पूण जाणो अशी निमितां आमी दितात म्हूण देवान आमकां कोर म्हटलां तें करूं ना जावंक. आनी तुमकां कांय जाणांक जिवितान व्हड प्रश्न आसतले. तुमी चिंतात ओ उपकार कोर आनी कसली म्हत्वाची खबर म्हाका सांग. पळय पोले जोरी तर आमी शिकोना आज्ञा पालूंक ल्हान वस्तू सवय जाल्यार ल्हान वस्तूंनी केदींच आज्ञा पालपाक नात. देव आमकां ल्हान वस्तूची संवय कोत्ता व्हडल्यो वस्तू दिवंक. तर आयज राती तुकाच फोटी मारी नाका चिंतून ही तुज्या जिवितांतलो ल्हान वस्तू म्हत्वाच्यो न्हय म्हूण. कारण देव ल्हान वस्तूची काळजी घेता. आनी चिंती नाका की तूं कितें कोत्ता जें तुवें करूंक फावना आनी कोणूच तें पोलें ताची पर्वा ना म्हूण. देव सदांच पोलेता. म्हणटच म्हाका थोडो वेळ लागलो पूण शेकी नाका आसतना पासून हांवें ती दिली ताका. चेरूल हे जाल्याक 6 वर्सां जालीं आनी त्या बद्दल व्हडलो बोबाव मारलो. ओ देवा म्हाका सांगलें तुका दिवंक आनी तूं जाणय वो खरेंच एक त्याग म्हाका कित्याक म्हाका खरेंच ताची आवड आसा. पूण तूं जाणय म्हाका जाय तुवें तें जाणो जावंक. तूं जाणय ताची कितली काळजी आसा म्हूण ब्ला ब्ला. आनी ती ब्रेसलेट हांवें ताका दिली म्हणटच तर एक पावटी आनी तूं जाणय त्या ब्रेसलेटी विशीं पासून नासलें. तूं जाणय पळय देव तुज्या कडच्यो वस्तू वता ताचे बद्दल न्हय मुड्डो की देवाक जाय मनशांक आशिर्वाद दिवंक. आनी ताका खरेंच ती ब्रेसलेट नाका आसली. ताका फकत जाय आसलें हांवें ताची खेरीत काळजी घेतलेली आनी ताचे विशीं कितें केल्लें. आनी जायते पावटी वस्तू त्या विशीं आसनात. देव आपलो मोग दाखोवंक ती वस्त उजार कोत्ता अशें न्हय. देव वस्तू लोकांक आपलो मोग दाखोवंक तुमी म्हजें आयकलां. त्यो वस्तू वापरता लोकांक आपलो मोग दाखोवंक सगल्यांकूच. देंगो आवडटात. तूं जाणय कोण तूं आसो तुका देंगी आवडटा म्हणटच ते ती ब्रेसलेट घालताले आनी ताका कॉन्फरन्साक पळयताले नेवे एक ल्हान वस्त म्हणत रावली. तूं जाणय अश्यो ओ ती खरेंच एक सुदर ब्रेसलेट अपेक्षा दवरता तुका आवडटा म्हूण. तर सांगूंक गेल्यार ताणें शेकी म्हाका म्हटलें तूं जाणय म्हाका दिसता दोनयाक जाय हांवें ती परत दिवंक तुका. आनी हांवें चिंतलें वय ताका जाय बरें. आतां हें तूं जाणय हांव सांगूंक सोदता की तें एक म्हाका लिसांव आसलें आनी हांव सोत मानतां. देवान हें सगळें थारायलें म्हूण म्हाका शिकोवंक जेन्ना हांव तयार जातली तुमकां हें सांगू. हांवें ती ब्रेसलेट घरा व्हेली म्हज्या ज्युवेलरी बॉक्सान आसा आनी आयज पासून ती थंयसर आसा. आयज पासून सुमार 10-15 वर्सां जाल्लीं आसात. आनी हांव सदांच एक उगडास कसो दवरतली कित्याक त्या उपरांत दर एक फावटी हांव ती ब्रेसलेट घालूंक तोजवीत केल्यार म्हाका ती आवडना. हांव ती घालताली पूण बरी दिसनासली. हांव चिंताली
हे जगजगिना पासून म्हाका ती आवडना. आनी लिसा जे देवान म्हाका शिकयलें तें एक पावटी हांवें तुका सांगतोच की तें दिवन काड म्हूण तें आनीक तुका नेमूंक ना. आनी जोर तूं तें दवरशी त्या उपरांत तुका ताचो आनंद मेळचो ना. आनी हांव इतली पासून म्हणूंक पावली की देव तुका कसलो दुडवांचो देंगी दी म्हणटा तर, आनी ती तूं दिना जाल्यार कोणीक सांगून येसो देंवचार ती तुजे कडच्यान वतलो. बायबल म्हणटा जर आमच्या दिवपांत आमी देवाची आज्ञा पालीत तर जाल्यार आमचे पासत तो घेतल्याक धोमकी दितलो. पूण खरीपणी आमच्या जिवितान आमच्यान दुस्मानांक दारां उक्ती करूं येता. आतां हांव म्हणना की तुमकां जावन एकल्याक जाका कसलोय प्रश्न आसा तो आज्ञा पालिना ताणें देंवचाराक दार उकडला म्हूण. जायतीं कारणां आसा दुस्मान आमच्या पाटीक कित्याक लागता तो. आमी कितें सारकें कोत्ताना तो आमच्या पाट्यार आसा, कितें वायट कोत्ताना येता. केन्ना तें जाणो जावंक कितें कठीण लागता. पूण मूर्ख जायनाका तुजें कालीज देवा कडेन करूंक म्हणूंक हांगा हांव खंय तरी चुकला गाय कितें पूण हांवें पळोवंक गरज. सो आयज रात्री हांवें म्हटलां तुमकां कितल्या जाणांक तुमच्या जिवितान भाग आसात वो एक भाग सुय तूं जाणो देवाची आज्ञा तूं पालिना म्हूण. तुजे परस तें अदीक सर्त सांगी. हांवें हात उबारूंक पासूंक सांगूंक ना आनी कितलेच लोकांन आपले हात उबारले. बरें आतां म्हाका पळयात, म्हजे मायचे कोदरीन बसून उलोवंक जाय. तें एक मूर्खपण. कित्याक तशें करतोस तुका शांती आसना. तुका तूं फॉर्मोन पडलेलो गुन्हेकारी कसो दिसता. हांव जाणो कित्याक म्हाका गुन्यांव खूब अनुभव ना असली कसलोच वस्तू वयर. हांव तुमचेशी उलोयना, हांवें तें केलें आनी भरपूर आदी केलें. पूण हांव तुमकां बंद कर म्हणटा कित्याक देवा कडले तुजे पासत आनी कितले अदीक आसा. ताका आनीक शांती आसा, आनीक आनंद, आनीक शक्ती, आनीक अधिकार, आनीक नेमूंक, आनीक आशिर्वाद. आमचो देव फावो ताचेकीन अदीक दिवपी तो एल शाडाय नो एल चिपो. पूण आमच्या जिवितान कितें घडटा तें आमी आज्ञा पाळतात ताचे थंय जोडून आसता. आमची सोडवण क्रिस्ताच्या रोगतान विकती घेतल्या. त्यो आमची परीक्षा घेता. तो आमकां थोडीशी जबाबदारी दिता आनी काय वेळाक तो ती तुयींच दवरता आनी आमची परीक्षा घेता. आनी जर आमी आज्ञा पाळतात त्या भागान देवाची आज्ञा कशी पाळूंक ती शिकल्यार आमकां थोडी वाड मेळटली. मागीर थंय आमकां काय वेळ परीक्षा घेतलो. कोण जाणा आयज राती ह्या बिल्लांक कितलो लोक जो कोणाचेर रागार आसा. वय तूं खरेंच सोत सांगपी आसात. हांव तुमकां हात उबारूंक पासून सांगना. आतां बायबल म्हणटा तुज्या रागाचे दीस पडोंक दिवं नाका. तूं जिवितान देंवचाराक पावल घालूंक दिनाका. थंय म्हटला लोकांक बोगोस तुजे सैतानाक जैत व्हरोन दिनाका. तूं भावार्थान मागणें करता आनी तुका गरज तुवें देवा लागीं मागता. पूण म्हाका कितें पूण वायट आसा विसर घाल आनी आसूं दी. ज्या वरवीं तुजो सर्गीचो बापूय तुका बक्षितलो तुजी पातकां आनी गुन्यांव. देव तुका सांगना लोकांक ताचे खातीर बोगस म्हूण. तो सांगता लोकांक तुजे खातीर बोगस म्हूण. जेन्ना तूं बक्षिना तेन्ना तूं तुकाच बंदपणीन घालता. सर्व हजारांनी लोक आसा जी वय इगोर्जे वेतात. तूं देवाचो मोग कोत्ता पूण तूं जाणोय देवाचो मोग करपाचे वर्ग आसात. तुज्यान तुका जाय तितलो देवाशी आसूं येता. पूण देवाय थंय तुजी सोरीगोत पयशिली जावं येता. कित्याक तुजे आनी ताचे मदें वो सगलो कचरो आसा. सो तुका आनी ताकाय त्रास दिता. आयज राती हांव तुमकां सांगूंक सोदता की आज्ञा पाळप हे सगल्याकीन बरी वस्त जी तुज्या पासत करूं येता ती. तुजी चाल देवा सवे आनीकय नेटान चलतली आनी सोर करीन येसो तसलें तुजें जिवीत.
आनी चोरी तांतून तुका एक वोस मेवची ना तरी तुवें ती करूंक जाय कित्याक देवाचो भावार्थ आनी भिरांत आसा म्हूण देवान म्हटल्यार तें कर हांव तें कोत्तेली देवान म्हटल्यार करी नाका हांव तें करची ना वोय जॉयस हें आगोड आयज सकाळीं हांवें म्हटलें आमकां आगोड्याचो फुडो करूंक नेमल्यात आयकलां देवा सगळें कांयच कठीण ना आनी तो तुज्या थंय जियेता आनी जें कितें तो तुका कर म्हणटा तो ते तुजे वरवीं कोत्तलो तरी तुजो विस्वास ताचेर दवरल्यार चलात तुका आगोडाक फुडो करूंक नेमला बँकरे आनी रॉड कुरे जायनाका आगोरेक फुडो कोरयत विशीं उलयल्यात ते आगोड आमकां आडायक फुडो करूंक नेमल्यात कितले पावटी देवान तुका घे नाका म्हटला ताका तूं फारीक करून घेनाय हो ते खूब आसा आतां जेन्ना हांव म्हणटा देवान तुका तें घे नाका म्हूण सांगल्यार परत एक पावट तूं जाणूय हांव बस आयकतात ती खबर करिना हांव इतलेंच म्हणटा तूं जाणूय की तूं खबर आसा म्हूण शाणेपण तुका सांगता तें घे नाका आनी तूं सगळेच उबेरीन भरला आनी तुवें सोय केली आनी ती वस्त तूं घरा घेवन आयलो आनी ती आनीक तुका मानूंक ना आतां तूं आतां चड उशीर जालो तुका नोकळे पासून तो खंय आसा ताचेर 3 वर्सां पासून तुवें दुडू फारीक करूंक जाय आतां तुका देंवचाराचेर चावता कित्याक तूं सगळ्या दुडवांचे अडचण आसा तो देंवचार न्हय तो तूं आसलो म्हणजे कांय वस्तूचो गुन्यांव आमी देंवचाराक घालूंक जाय पूण आमचो गुन्यांव आमी ताचेर थापूंक फावो ना हांव एक पुस्तक वाचता जे वेगवेगळ्या खुर्साची खबर सांगता आनी जे घेवंक जाय आमच्या जिवितान आनी कशें वेगवेगळे लोकांक वेगवेगळ्यो वस्तू खुरीच जावंक पावतात आनी जॉबाक म्हटला तो देंवचाराचो वा देंवचार फकत ताचे दिसपट्टी जिवितान आगोडाय हाडल्यो आनी कोणाक घडयेक मानाचो प्रश्न आसत आनी कोणाक दुडवांची तांक वो एक मनीस जो ताका पिडापीड दिता तो बायबलींत वेगवेगळ्या मनशाची खबर केल्या आनी तांचो खेरीत खुरीस कितें आसलो तो आनी थंय म्हटला जेकबाक खुरीस तांचे स्वताचे लाचारपण आसलें आनी हांवें तुलना केली कित्याक हांव चिंतलें म्हजो व्हड खुरीस आसली हांवच म्हजो खुरीस चलात हांव तुमचे लागीं उलयता तुमी कांय जाणात तुमच्याच खुरीस जावन आसा गरज ना तुका दुसरो हाडूंक हांव तुजो मोग कोत्ता मोग कोत्ता आनी हांव तुमचो इतलो मोग कोत्ता की म्हाका जाय तुमकां सोत सांगून तुमकां आदार दिवंक आनी म्हाका तुमकां इतलेंच सांगूंक जाय की जेजू आमचे खातीर मरोंक ना म्हूण तर आमी निराशी जावपाची ताणें म्हटलें म्हजी शांती हांव तुमकां दिता संवसार दिता ते परी हांव तुमकां दिना पूण म्हजी स्वताची खेरीत शांती हांव तुमकां दिता ताणें म्हटलें चोर मारूंक चोरूंक आनी नाश करूंक येता पूण हांव आयला तुमकां तुमचें जिवीत दिवंक तुमी ताचो आनंद काडूंक आनी तें भरपूर मरण वतसर तुमकां आसोंक बरें बरें सोयताना वयर अधिकार आसपाक तुवें पयले देवाची आज्ञा पाळूंक जाय आनी ती पाळूंक तुका मनाची शक्ती आसोंक जाय आनी स्वताक ताब्यान घेवंक चलोंक जाय जेन्ना आमी आमकां देवाचें स्वाधीन करतात तेन्ना आमच्या देंवचाराचें जैत वरो येता ताणें पोलापोल काडची पडटली आनी चड म्हत्वाचें ह्या दोंगांयकूय आमी मिस्तूर करिना जावं कित्याक भितर वचोंक सहयोग दिवंक म्हाका दिसता म्हजें जिवीत हांवें खूब काल चाललो देंवचाराचें जैत व्हरोंक पूण हांवें आजुनूय देवाक पूर्णतायेन स्वाधीन करूंक नासलें आनी म्हाका जाय खरेंच तुमकां उत्तेजन दिवंक जर तुका दिसता दुस्मान तुका त्रास दिता तुका रागार कोत्ता की तुका देवाच्या उतरा प्रमाणे देंवचाराचेर अधिकार आसा म्हूण पूण तुवें पयलें तुका देवाचें स्वाधीन करूंक जाय थंय तुजी शक्ती आसा तूं तुका देवाक स्वाधीन कोत्ता ताचेर जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटा ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिता गरीबांक न्हेसोन दिता आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगट्टा आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक